रवींद्र भवनात जे पळय मेंटेनन्साचें काम चालू आहा ते कसलें आनी कोण करता तें काम? रवींद्र भवन मडगांव हांगा एक तेंचो एक मेन प्रॉब्लेम आसलो की ते ऑडिटोरियमाक तेंचे गळटा एवरी इयर. सो असो हो पेंडींग इश्यू 2014 साकून पेंडींग आसलो आनी तेजो PWD डिविजन 8 हेका आमी एस्टिमेट करून तेजे सगळे प्रोसेस फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करून आयज सरासरी 20 दीस जावपाक येयले. सो ते काम तेंच्यांनी वार फुटाचेर हातीन घेतलेलें आसा जेणे करून आमी हे गळटा ते पावसाचे पयलीं कंप्लीट करपाक शकतले अशी अपेक्षा आसा. PWDक आमी सुपरवायजूय करतात, तेंचे सुपरवायजर आसतात आनी आमचेय टीम थिएटर मॅनेजर आसतात. आमी केन्ना मदीं मदीं अशें वचून तेजें सुपरविजन करून हें काम कंप्लीट करपाची अपेक्षा आसा. हे फक्त मेन ऑडिटोरियम आसा थंयच सो न्ही? तेजो हय मेन ऑडिटोरियम आनी स्टेज सो थंयच घालताले ते. सो थंय तो डोम शेप आसले कारणान तांकां ते पत्रे सुद्दां तशे बेंड करपाचे हे लागून बेंड करपाचें पडटा. अदरवायज स्ट्रेट जाल्यार ते कोणूय घेवपाक शकतालो काम. हें काम सुद्दां आमी स्पेशल PWDक रिक्वेस्ट करून हे स्पेशलिस्ट अशे जे हें काम हातीक घेता अशें सिलेक्ट करूनच हें अरावंड 40 लाखाचें काम तेंच्यांनी PWDक टेंडर केल्लें आसा सगळे सोपस्कार पूर्ण करून. ह्या पावसा पयलीं काम पूर्ण जातलें? हय ह्या पावसा पयलीं पूर्ण जावपाची आमची अपेक्षा आसा पूण पावसाचें आमी सांगपाक शकनात पावस केन्ना येतलो. पूण आमचो प्रयत्न आसा की ह्या ऑलमोस्ट 20 दीस जाले हें काम ते कंप्लीट जातलें आनीक थोड्या दिसांनी ते कंप्लीट जातले अशी अपेक्षा आसा.